पळोवंक हो ऑफ रोडिंग ट्रॅक कसो दिसता। बेतोडा ते बोरी मेरेनचो हो नवो बायपास रस्तो। फोंडकुलांनी नजर मारल्यार रस्तो सोदूंक दिसप कुस्तार। लोक कश्यो गाडयो काडटात पळयात। रस्तो जुलयाच्यान चालू आसा, अजून हेजे यक्षांक कोण घेना, येतात हे घालतात, कितें घालतात म्हळ्यार रबल घालतात, 2 रबल उडयता वयतात, तांचे पण काम करून घेतात कोण ना, रबल घालून आनी लोक एक्सिडेंट जातात, कित्याक सायडीक वयतात। हेजी कोण आतां येता हे सोड आनी फुडें पळय, हे इतले गव्हर्मेंट पळय ना, अशी गव्हर्मेंट गाडी टॅक्स घेता, कित्याक फायदो? इन्शुरन्स क्लेम कर, कित्याक रोड टॅक्स कित्याक फायदो? कोण तरी इंजिनान पळय जाल्यार कोण ना, चलो इंचान टॉप को लागून म्हळ्यार पळयचो ना, ब्लड स्पीड ब्रेकर मान ट्रक कोण गेलो, कित्याक कंट्रोल जालें ना। गाडी गड्डे तू गोपा लागून खंयच्यानूय काडटा। गाडी तुका गेल्यार दुसरा आदळटा, गाडी हिंग हाताक येयली दुसरे कडेन सायडीक पावता। पंच म्हणटा हे सुवातेर एक्सिडेंट नित्याचेच। कित्याक आमची हांगा शाळा आसा, ते शाळेक भुरगीं वयता, तिंका पावपाक पेरंट्स वयता पळय, ते भरपूर अशे तिंका त्रास जाता। अशे रातचे सुद्दां 2 व्हिलरीन वयता पळय, तिंकाय बी काळखांक खड्डे कळना आनी तेय बी ते खड्ड्यांक पडलेले आसता। म्हाज्या गव्हर्मेंटा कडेन इतकेंच मागणें आहा, तेणी बेगीन जाता तितकी बेगीन हो रस्तो आमकां मातसो क्लियर करून दिवचो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।